नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या ब्रेकओवरात तुमकां येवकार. काल सांजे मुख्यमंत्र्यांची महानगरपालिकेचेर CCBचेर जी स्पीच केल्ली आनी बाबूश मोन्सेराताचेर ज्यो गजाली उलयिल्ल्यो आनी एकूण आपली बाजू जे तरेन मांडिल्ली ताजे उपरांत वातावरण आनीक तापलां. आनीक आयचो हो खाशेलो ब्रेकओवर आमी अशी दोन मानेस्ताक घेवन करतात, जंय विजय सरदेसाय आसा एकवटच्यान आमचे बरोबर, फातोड्डेचे आमदार, आनी दुसरी आसा म्हाका दिसता तांणी येतनाच म्हाका सांगिल्लें की 11 वर्सां भितर पयली फावट आय एम कमिंग टू अ TV शो एंड आय एम पुटिंग फोर्थ माय सायड, ते बाबूश मोन्सेरात. सर, स्वागत तुमचें. तिसरी गजाल म्हळ्यार आमी ह्या डिबेटी भितर BJPच्या आमदारांक किंवा मंत्र्यांक हाडपाचो प्रयत्न केलो, बट आय डोंट नो फॉर वॉट रिजन नन ऑफ देम हॅज पार्टिसिपेटेड इन दीस डिबेट. आय स्टील डोंट नो द रिजन. दोन बाजू हाडपाचो प्रयत्न केल्लो, पण सद्याक म्हाका दिसता विजयान जे फाटले 2 दीस धोरण धरलां ते पयल्या सद्याक एकच बाजू आहा, बट बाबूश मोन्सेराताची सायड आमी प्रामुख्यान आज समजून घेतले. वॉट इज दीस? कारण तूं आनी पर्रीकार मातशे फ्रेंड जातात, परत दुस्मान जातात, फ्रेंड जातात, दुस्मान जातात, परत दुस्मान जाल्यात. वॉट इज दीस रिलेशन बिटवीन यू एंड मनोहर पर्रीकर? ना फ्रेंड एंड दुस्मान तशें कांय ना. हे मुद्द्या प्रमाणे आसता. इट इज नॉट क्वेश्चन. गेले फावटी लागून आमी केन्ना कावन्सिल फॉर्म केन्ना पर्रीकर कावन्सिल फॉर्म करूंक सोदतालो तेन्ना लागून हांवें क्लियरली आमचे केन्ना दोग जाण फुटले तेन्ना हांव तेजे फुड्यान गेलो आनी हांवें सांगलें, बाबा पळय, पणजे पासत आमी झगडचे न्हू. पणजे एक बरें जावं दी. म्हाकाय म्हाजी अशी इच्छा आहा की पणजे एक बरें शहर जावं दी, एक डेव्हलपमेंट जावं जो. आमी एकामेका कडेन झगडोन डेव्हलपमेंट पणजेचो जावपाचो ना. सो हांवें कितें सांगलें ताका, कितें बाबा आमचे 14 तुमचे एक सपोर्ट करुया, तुमचो मेयर जावं दी, जावं दी. कितली बाकीची कितलीं वर्सां 4 वर्सां उरलां, तुमचो मेयर जावं दी, आमचो डेप्युटी मेयर करा तुमी. आनी कामां जाल्यार पुरो, आमचें कांय पर्सनल काम ना. पूण आपण म्हणालो बरें आपण तुका सांगता म्हणालो फाल्यां, मागीर म्हणालो ना आमचे BJP कार्यकर्ता आयकोना म्हणालो. बरें, तितल्यान फुटली ती, जालें. देन मागीर आमी आमची बाजू घेतली. सो आमी अशी रुलिंगेन आसलेच. आमकां सगळे आख्खे गोंयाक खबर आहा की पर्रीकरा मदें आनी म्हाज्या मदें एक म्हणजे एक हें वॉर जाल्लें म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक लागून. आनी तेतून आमचें कितें जालें, आमी पेपरार क्लियरली घातलेलें आमचे कोण कॅन्डिडेट आहा 30 कॅन्डिडेट आसले. आतां 30 कॅन्डिडेट आसले, आमचे 16 आयिल्ले. सो आमकां क्लियर मेजॉरिटी आसली फ्रॉम द 30. तो हे BJPक येयली 12 आनी सुरेन फुर्ताद आनी रुथ फुर्ताद तेंची 2 आसली, ते जाले. सो हे हितून आमकां मेजॉरिटी मेवलेली. सो क्लियरली आमी आमचे कावन्सिल फॉर्म जाले, केन्ना कोणाक आडकोवंक जावंक ना. आनी हांवें कोणाचें फोडून हाडूंक ना. हांवें तेंचे बाबा 16चे म्हाका 20 जावंक जाय म्हणून तो हांवें केन्ना कोणाक हें करूंक ना. सो तो आमचे म्युनिसिपालिटी कावन्सिल. एक गजाल जी आमकां सद्याच्या इलेक्शना भितर दिसता की BJP इज कन्सिस्टंटली मेंटेनिंग की आमी सगळें कायद्याक धरून केलां, तुमी गरज नासतना चाळवतात म्हणून. ना कायदो कसलो कायदो? आतां तांकां कन्विनियंट आहा तेन्ना कायदो. हांव तुमकां एक उदाहरण दितां. आतां हे पळय, हिंगा CCPची मिटींग हें जालेली आहा. सगळी प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस कमेस जालो. संजितान सगळें नॉमिनेशन फायल करपाक सगळें दिलें. 5 वरांचो टायम आसलो फायल करपाक नॉमिनेशन आसले दिसा. आनी दुसऱ्या दिसांनी इलेक्शन जावपाचें आसलें. इलेक्शन जाता त्या दिसा लागून बॉक्सां सगळें हाडून दिल्लीं, फुलां लागून हाडून दिल्लीं. कोण मेयर डेप्युटी मेयर जातलो म्हणून, हो हें फुलां हाडूंक जावंक ना, ती BJPची मेयर जातली म्हणून. सो तांकां कांय कावन्सिल कोण कामाक आसता तांकां कांय खबर आसना, पूण तेंणी ड्युटी केल्ली. कितें ते पद्दतीन जे कशें वाकळोंक जाय तो हें तेणी वाकल्लें. सो हांव कितें म्हणून सांगता, जालें. आतां त्या दिसा कित्याक आमी गेले, विजय आसलो म्हाजे बरोबर, रिजनल आसलो. आमी गेले थिंगा इलेक्शन बरें जातलें बी म्हणून. सो आमी गेले थिंगा आवाज की इलेक्शन पोस्टपोन केलें म्हणून. आनी इलेक्शन पोस्टपोन केलो आनी फ्लिम्सी ग्रावंड, कसलें ग्रावंड आतां एक इलेक्शन आनी एक तेणी नोटीस धाडली बी अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट आय एम हियर बाय एडवायज टू कॅन्सल द इलेक्शन म्हणून जालें. पूण कितें जाता, आतां कोणें नोटीस धाडूंक जाय ती? आमचो DMAनी नोटीस. DMA should have sent a notice to the commissioner, and in view of that, commissioner sent the notice. So both DMAs under which pretext that they are cancelling the election, that should have covered this letter. That is not there in that letter. Yeah. आता कितें जालें, नॉट दॅट इन नो. हें सारकें तांकां 9:30 कितें दिलें, नोटीस बोर्डार घातलें कोणाचें संजीच्या लेटर, आनी तें दिलें तांकां इकरांक. सो हांव आरोप घालतां की तें लेटर सायन मारला मागीर म्हणून.
तू कितें म्हणटा की लेटर 9च्या उपरांत 10च्या उपरांत सायन मारला नो नो After 10. नाल्यार तें लेटर तेजे बारा आसा हे पळय एंट्री आहा एंट्री हे लेटराचेर आहा जे हेणे कमिशनर हिंगा डीएमएन धाडला ते 20 तारीख आहा पळय 20 तारीख आहा इलेक्शन 20 तारीख सो आतां कोण खंयची सुपर स्पीड पोस्ट आहलो की 9:30 म्युन्सिपालिटी उक्ती आता की देरान तेजेर नाल्यार आखी रात न्हिदला आसलो मनीस देर उकोडपाक पूण देर उकोडसून 20 तारीख देर उकोडचें पडलें ताणी 19 मेळूंक ना कित्याक सायन एन आहा 19 आनी आनीक तुका ना आनीक मुद्द्याची बात सांगता हांव आनी कोणाच्या बरोबर आसलो एक प्रेसमॅनूच आसलो तुका सांगता तेणें फोन मारलो कितें जालें हांवें आयकलां तुवें सकाळची सांग पूण आपणें सकाळीं 10 जावन सायन मारला म्हणून सो हे हितून म्हाजें क्लियर म्हाजें एलिगेशन म्हणल्यार प्रूफ जाता एक सांगा बिफोर आय गो टू विजय कित्याक केलें बीजेपीन वॉट इज देअर मोटीव आतां म्हाका आतां पळय कितें जालें बीजेपी कितें आतां पर्रीकर म्हणल्यार पणजेचो आमदार एक्चुअली ही शूड सेट बाय एग्जाम्पल अरे बाबा इलेक्शन म्हणल्यार आपूण जिखता हांव थोडे जिखता तूं थोडे जिखता तो हें कांय ना गेले फाटी सुरेंद्र फुडतात आमचे फुटले सुरेंद्र फुडतात आनी तेजी फॅमिलीन तुका सपोर्ट केले तुमी जिखले आमी कांय म्हणूंक ना आमी आवाज केलो की बाबा आमी रस्त्यार ड्रम घेवन वाजोवंक ना आमचे 2 फुडोवन तुमी येले आनी दिवून आमकां कावन्सल करून बरें आहा बरें कितें जाता तें बऱ्याकूय जाता हे कोरस सारकें पणजेकारांक गमलें बीजेपीचे कार्यकर्त्यान कितें म्युन्सिपालिटी जालें दर खेपेक जेन्ना अशी इलेक्शनां जातात आनी कितें जाता सगळे जाण तुजेर एलिगेशन करतात की बाबूश पयशे दिता बाबूश पयशे मोडटा बाबूश मनी पावर वापरता मसल पावर वापरता फर्स्ट टायम बाबूश काय म्हणटा की आपल्याले कावन्सिलर कोण तरी पयशे दिवन फोडपाक लागलो म्हण आतां म्हाजो कावन्सिलर म्हणना पयशे दिवन फोडटा पूण हे जे आमचे बीजेपी आतां आरोप जे घालताले पयले तुमकां खबर आसा असेंब्लीन लुगून धुमसवण घातलेली आहा तेणी की सांगता की म्युन्सिपालिटी चोरून हाडली हेणी सारकें मार्केट स्कॅमां जाली हें जालें तें जालें कमिटी लुगून बसयली अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर केन्ना हो आसतना पर्रीकर मेंबर आहलो हांव एक मेंबर आहलो सारकी कमिटी केन्ना बसयली म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जावच्या आदी 1 म्हयन्याचो बसयली ती कमिटीन ओन्ली एकूच सिटींग जालें म्युन्सिपालिटी एक पाटी इलेक्शन जालें काबार तो पर्रीकर शेणलो तो कमिटी जाली बंद जाली आनी तेणें एक आवाज काडून म्युन्सिपालिटी कोणें म्युन्सिपालिटी चोरली आतां जे ते म्हणटा ते चोरली म्हणून कोण चोरताले कोण आहले थिंगा तेन्ना मेयर चोरता आसतना ते दोगूय आपोल ताच्या बॅस्केटान आहा आतां तूं म्हणटा की दोनी आपोल ताच्याच बास्केटान विजय एक गजाल म्हाका सांग की बाबूश म्हणटा ती गजाल हें जर पळयलें जाल्यार दिस लुक्स लायक मिनी ऑपोजिशन तूं एक आसा बाबूश एक आसा जेनिफर आसा आनी तुमगेले बाकीचे त्या दीस घोशणा दितना रेजिनाल्ड एक आहा तुमचे बरोबर आनी तुमगेले एकटो तर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनीक दिगंबर थंयच्यान हालच ना मामीन वचून त्या दीस भाशणां करता आनी सायडीन जे आसा ते घोशणा दिनात पण तुमचे बरोबर उबे आहात नशीब तितलो तरी आसा एक तुमगेले ऑपोजिशनाकच दम ना अशें दिसून तुका पयलें म्हणल्यार इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सन लायक बाबूश जंय खंय तरी हाका इतलें वजन आयलां अदरवायज इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन नो इट इज लायक दीस लोकशाहीचो जेन्ना हत्या जाता तेन्ना लोकप्रतिनिधी म्हणून सगळ्यांनी उठूंक जाय थोडे मातशे लेट उठतात आमी गोंयकार सुशेगाद थोडे बेगीन उठतात आतां पणजे जें कितें जालां दीस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन द कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा आनीक कॉन्स्टिट्यूशन तुवें आत्तां कायद्याचें उलयलें म्हणून म्हणटा हांव कॉन्स्टिट्यूशनान 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट म्हणून तो अमेंडमेंट कितें सांगता की पीपल वोट फॉर द कॉर्पोरेटर बरोबर अँड द कॉर्पोरेटर वोट्स फॉर द मेयर बरोबर now when the process has been the ball has set rolling nobody can stop this process Supreme Court has held that never in the history of India can anybody impede the electoral process जे कितें हे सरकारान करपाक ट्राय केलें हें क्लियरली अशें दिसता की आफ्टर द गेम इज प्लेड they want to change the rules of the game म्हाका एक गजाल सांग so अशें जेन्ना जाता you are not united no see the question of unity does not come here the question of speaking against injustice against the murder of democracy first when Mahatma Gandhi started satyagraha he started it alone म्हणून तो एकला चलो रे म्हणून इतलो फामाद पद जालें ताजे वयल्यान स्फूर्ती मेळटा ताजे इश्यूचे it may be the flame for which many things will happen the strength of democracy ultimately lies in the role that opposition plays in such kind of situations so as far as your opposition members nobody is coming in with you in the well no the opposition members see politics is also opportunism it is the art of the possible
Some people work hard. Some people work smart. There are many who must be wanting to work smart. Some people have got age, like our opposition leader is not expected to shout slogans. Correct. Because he's gone beyond the age of shouting slogans. I am in the age of shouting slogans. So the point is the stimulus, the provocation to do all this thing basically goes to the root is that there has been a murder of democracy. There has been undemocratic. You are saying you have done enough. No, we have started. See, the people of Goa. And you are hopeful. No, we are hopeful. And इतल्यात न्ही म्हाका दिसता की आमची जी गोंयची जनता आहा, we are considered to be socially and politically very conscious. People have seen that the person who got the politician of the year award So you are saying has killed democracy. You are saying that the sympathy of people is with you. Sympathy is with us, and Parrikar is losing the sympathy very quickly. Okay. Now, the second thing that the important part is Karl Sanjay's speech, where first thing that came from Manohar Parrikar is that बाबूश मोन्सेरात जाचे पास्ट अशें आसा त्या मनशान तरी येवन आपल्याक डेमोक्रेसी शिकोवची न्ही. हाऊ वूड यू रिएक्ट टू दॅट? ना म्हाजें पास्ट कसलें म्हणजे हांव जाण पळय डेमोक्रेसी हांव ताका शिकोवंक डेमोक्रेसी हांव शिकयना ताका. हांव ताका फकत सांगता फंक्शन कोर इन अ डेमोक्रेटीक मॅनर. दॅट डेमोक्रेसी कितें तें शिकपाची. आतां तेजी डेमोक्रेसी कितें तें हांव नको. आतां तो डेमोक्रेसी म्हणून कितें म्हणटा तो आपणाचो सरकार उडयलो म्हणटा तो सारकें टोहें कितें उलयलां ताणें भायल्यान. ताणें मेन गजाल सांगल्या ती म्हळ्यार 2005 जेन्ना तुका एज आय एम कोटिंग हिम की तो तुका बेकायदेशीर गजाली करपाक दिना म्हणून तुवें ताजें सरकार उडयलें. आतां पळय बेकायदेशी कितें गजाल करून आतां पळय तूं सांग पळय म्हाका हांव म्हाका कडेन 3 पोर्टफोलियो आहले. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, एक आहलो सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी आनी एक आहलो प्रबोधकी. बेकायद्याची टावन प्लॅनिंग पोर्टफोलियो ताणें काडलो. ताका म्हाका मंत्री वयलो काडूंक ना ताणें. मिनिस्ट्री काडनाशिल्ली ना. सो तुवें दोन सपोज हिंगा इन्फ्लुयन्स अजून उरता न्हू. तूं पोर्टफोलियो कितेंय काडूंक म्हणजे इट इज वॉट इज पण टू टीच सपोज समवन इफ ही मस्ट हॅव फेल्ड दॅट आय एम गेटिंग टू बीग फॉर माय बूट. कोण ही मस्ट हॅव थॉट बाबा आपणाचेर माथ्यार बसोंक सोदता म्हणून तो चिंतलां जाय ताणें. सो कितें पळय च्या सगळी च्या कित्याक भायर उडोवंक बेसी एक फ्लाय काडून भायर उडोवया च्या पिवया मागीर सुसेगाद. सो एनी हांव मागीर तेणें भायर सरलो. पूण भायर सरलो म्हणजे पयलें सांग तेजो तेन्ना सरकार जालो तेन्ना कितें जालें ऑलमोस्ट बोथ इक्वल आसले काँग्रेस आनी बीजेपी. सो तेंचो सरकार कहो जालो तेंचो सरकार जालो MGPचे 2 घेवन आमी 3 जाण आसले मतांनी आमचो स्वर्गीय मतांनी मागीर हो आमचो मिकी आनी आमी. सो हांवें फुटलो फ्रॉम UGDP मतांनी बाब म्हणालो बाबा आपणाक भायर दवर म्हणून. हांव सुटलो हांव हे सोडलो आनी मडकयकार फुटलो आनी आमी जॉयन जाले ताका. जॉयन जालो ताका स्टेट सरकार दिवपाक म्हणजे कित्याक म्हाका डेव्हलपमेंट करपाक जाल्लेलें. जायत्या जाणांनी म्हणलेलें बाबूश म्हणटा तो फकत 1 टायम MLA आसतलो. तो येयला बरो मजा मारतलो आनी बाबा गुड बाय म्हणटलो कांय काम करपाक हिंगा येवंक. आय वॉन्टेड टू प्रूव माय सेल्फ बिकॉज आय हॅड अ विजन इन माय सेल्फ दॅट आय वॉन्ट तालिगांव टू बी द मोस्ट ब्युटिफुल. व्हाय यू हॅड टू टॉपल पर्रीकर टू अचीव दॅट डेव्हलपमेंट? ना हांव सारकें डेमोक्रेटी म्हणटा थिंगा नासली. सारकें डिक्टोरियल रूम. हांव तुका सांगता बिकॉज आय वॉज अ पार्ट ऑफ दीस थिंग. कितले सो हांव फुडें वयता न्हू. हांव एकलो सोडूंक ना. हांवें सोडलां तेजे पार्टनर सोडला सुदीन दवलेकर सोडला मडकयकरान सोडला मिकीन सोडला. एकलो इजिदोर म्हणटा तो BJPन 1 म्हयनो निवडून दुसऱ्या दिसा सोडला 1 म्हयनो निवडून. सो तेजी स्टायल ऑफ फंक्शनिंग इज व्हेरी डिक्टोरियल. म्हणजे कांय ना आपणाचो कायदो. इट इज माय वे ऑर द हायवे. आमी सगळें पळयलें. सो इट वॉज इनफ इज इनफ. सो आमी कितें मातशें कितें म्हणटाले बाबा अहें जावं तोहें जावं अहें नाल्यार तोहें. कित्याक आमचो डिफरन्स मातशें कितें जालें म्हाका दिसता मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता तें आमचे बर्थडे दिसा. बर्थडे दिसा ते त्रियोन कितें कांतार म्हणलें ताका दिसलें कोणें सांगलें ताका हांवें म्हणूंक लायलां तेजेर कांतार आनी तेन्ना ते मातसो डिस्टन्स आमी डिस्टन्स. बाबूश मोन्सेरातान मनोहर पर्रीकराचें सरकार तुजे कडच्यान TCP पोर्टफोलियो काडून घेतलो म्हणून उडयिल्लें काय ना? म्हाका पळय TCP पोर्टफोलियो काडून घेतलो म्हणून उलोवपाचें तोहें म्हाका दिसना. कित्याक म्हणून तेणें म्हाका सांगलेलें एक पाटी पुणी तेणें पळय हांव कितें म्हणटा टिचर तूं आयज तूं मास्टर आमी सगळे स्टेज स्टुडंट. तूं जर वडील आहात तेन्ना तुवें सांगूंक जाय बाबा पळय तूं ही तुजी लक्ष्मण रेखा तूं हिंगात क्रॉस जावपाचो ना हिंगात क्रॉस जावपाचो ना. तुवें केन्ना सांगितलें म्हाका? तें हांव पयलें जाता.
हेंचो मुद्दो कांय नासलो. हांव तुका खरें सांगता, हे आमची पंचायत तेन्ना जालेली. पंचायत म्युनिसिपालिटी पंचायतीचें इलेक्शन आसलें तेन्ना ते म्हणूंक लागले, बीजेपीचे म्हणूंक लागले आपणाचे कार्यकर्त्यांक म्हणजे बसय म्हणून हेचेर. हांवें क्लियरली सांगलें बाबा, आय एम नॉट हियर फॉर पिगी बॅक.